सर्वेस्पराची सेवा करात. A30. सर्वेस्परात वाखाणात बाबा भयणीनो, देवाचे नाव उच्चारात सगळ्या पोसानो. सर्वेस्परात वाखाणात बाबा भयणीनो, देवाचे नाव उच्चारात सगळ्या पोसानो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदाची भक्ती करात. सत्किता गाऊन भितर समोरात, संतोषाने यात देवा मुखार. सर्वेस्पराक वाखाणात बाबा भयणीनो, देवाचे नाव उच्चारात सगळ्या पोसानो. सर्वेस्पराक वाखाणात बाबा भयणीनो, देवाचे नाव उच्चारात सगळ्या पोसानो. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. तुमची मागणी आसा ती सदांच काळजान दवरात. आनी ह्या मिसांत आतां वांटो घेतना आमची सगळीं इंतेसां आसात ती ह्या मिसाची काळजान धरून आतां हे मीस आमी भेटोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. पूण कित्याक लागून? कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. तो इतलो लागशिल्लो संबंद आमचे सोबेन दवरता आनी सगलें आमकां दिता. पूण आमी बेश्टीन चाबोलात जाता. आमकां हें जाय तें जाय तें जाय बेश्टेंच. जें आमकां मेळ्ळेलें आसा तें आमी सोदता आनी जें मेळोंक ना ताचे फाटल्यान आमी वता आनी हे भाशेन आमी भितरल्यान कासावीस जाता. देव आमकां सगलें दिता. आमी तर शांत रावत आनी आजीर जायत सगलें आमकां तो दिता त्या त्या वेळार. असलें पातक तर आमचें सगळें आसा जाल्यार आमी देवाचें भोगसणें मागया. कित्याक देवाक पयलें स्वतेर आमी वळखोंक ना आनी देवा सारकीं आमी ताचीं भुरगीं म्हणून आमी वागोंक ना. हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजान थावन आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाची भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो. म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन.
number A4. Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Sorgiani Shanti Tacha Ista Sonsavi Sorves Polo Deva Sorgi Charaya Sorpadvita Deva Deva Baba Amit Dukkha Namaskar Koda Amit Dukkha Dinvasta Tujatur Vaibhava Paso Amit Dukkha Vakanta Moima Deva Usorgiani Shanti Tacha Ista Sonsavi Sumya Jesu Christa Baba Jaya Glasputa Sumya Deva Deva Chishini Doso Savache Baptatai Amchi Kaplut Tumba Pachaus Bhagvasla Amche Magre Alkunge Moimaneva Usorgiani Shanti Tacha Ista Sonsavi Kityat Povitatmya Sanati Deva Baba Che Moimin Jesu Christa Eklos tu povi, eklos tu ismo, eklos tu pormesmo. Moima Deva, Usorgiani Shanti, Tacha Ista Sonsavi. मागुया प्रितीच्या बापा तुज्या आज्ञे प्रमाणे आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आपखुशेन शेळ्यां पासून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराच्या सोमेस मनशांक त्या एकल्याच गोवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिंडांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां मोले, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दोयाल कोन्नी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोत्तात आनी तो कोणाचे पोदवेन बरो जालो ते तुमी जाणा जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाच्या आखे पोरजेक आमी कोलीत कोत्ता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पोदवीन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हटल्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसले
आनीक दुसरें नांव मोलबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. सगळीं म्हणोया. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मिटमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या गोरान थावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दिता. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करता. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मिटमेर नासलोलो. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. बागिवो जुवावाचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीच भुरगीं. ताका वळखूं ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यंत उगडापें जावंक जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताजे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या. हाजी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. गीत घेवया B10 श्लोक पयलो. B10 श्लोक पयलो. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, जय जय. उलोया ta somia, तुझी जात्रा आयकता, तुझी सासना उतरा, काळजान पातोगला येता. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक म्हणलें, हांव बरो गवळी मेंढरे पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय
आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा आनी लांडगो तांकां धरून व्हत्ता आनी दुस्पटायता. तो मुशेरेकार आनी ताका मेंढऱ्यांचें कांयच पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हजें मेंढरें पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या गोठ्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो पोत्तून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना पूण म्हजेच खुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखानी तुका क्रिस्त. भयणीनो आनी भावनो, देव मोग आनी ताणें आमकां मोगान रचलेली आसा. आमी मोगाचीं भुरगीं आनी ताका लागून मोग आमी देवाचो एकामेका सोबे अणभवूंक आवडेता. पूण कितें जाता, आमी खूब पाटी तें सारकें समजना. कित्याक लागून आमची वाड तशी जाता. ल्हान आसतना आमी जाणो कशे भाशेन एक आवय आपल्या भुरग्याक सगळें आपलें दिता आनी भुरग्याक तें सगळें मेळटा आनी दुसऱ्या बरोबर तो आसलो तें आसलें म्हणटोच ताका तें दिसता की सगळ्यांनी जसो म्हजे आवयन म्हजो मोग केलेलो आसा तेच भाशेन ताणेंय म्हजो मोग करूंक जाय. ही अपेक्षा ताचे मदें आसता, एक्सपेक्टेशन. आनी कितें जाता, आमी वाडोंक लागलीं की ना मागीर न्हयच आमकां मोग पूण आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक लागता. म्हाका दुसरीं आवडटात म्हणटोच हांव तांकां म्हजें बरें पळय तें दिवंक सोदतां. पूण खूब पाटी कितें जाता, तीं म्हजें स्विकारिनात. मागीर आमी निराशी जाता. मागीर रागान बसता. मागीर तांकां आमी वायट कोत्ता. कित्याक ताणें पयले सुवातेर म्हजो मोग पोत करूंक ना, स्विकारूंक ना आनी ताका लागून म्हाका राग येता. कित्याक म्हाका नाकारला म्हणून. पळय कशे भाशेन हें आपलेपण उपजवता आनी मागीर हांव हेच भाशेन जिवंक लागता. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता आमी कशे भाशेन जिवंक जाय पळय तें. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच ते भाशेन जियेत तर आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जियेना. आमी संवसारांतलींच कशीं जियेता आनी आमी जाणो देंवचार मागीर आमकां अदीक आनी अदीक ताळणेन घालता. कितें कोत्ता देंवचार? मुशेरेकार पळय आसा ते भाशेन देंवचार कितें तो पळोवन वता आनी मागीर देंवचार येता, लांडगे येता आनी मागीर तांकां मारून उडयता, दुस्पटायता. हे भाशेन आमचे मदें घडोवंक लागता. दुस्पोट जाता आमची. पूण ही दुस्पोट देव पयस कोत्ता. कशे भाशेन? ताच्या उतरांतल्यान. पूण तितलेंच न्हय, ताणें आमकां आपल्या पुताक दिलेलो आसा. हो पूत आमचे सारकेलो जावन ताणें आतां आनी एक गोडणी केलेली आसा. जशे भाशेन आमी बापाय सोबें जेजू वरवीं ह्या संवसारांत आयलेलीं, आतां तो आमकां कितें कोत्ता? पोत्तून संवसारांतली आपणायता आनी आमकां पोत्तून देवा सुरशी एक हिंड कसो तो घडोवन हाडटा. हें आमकां जेजून सांगलेलें आसा. एक दीस अशें जालें, कर्नाटकान
खूब गवळी आसात, तांचे मेंढरां खूब आसतात. आनी एक दीस अशेंच रस्त्यार त्या मेंढऱ्यांक चलयतना एकलो बरो मोटर घेवन आयलो ऑडी, आनी थिंचो थांबलो आनी ताका म्हणूंक लागलो, भायर सरलो आनी म्हणूंक लागलो, हांव तर तुका कितलीं मेंढरां तुजे कडेन हांगसर आसात ती सांगीत जाल्यार एक मेंढरू म्हाका दितलोय तूं? तो म्हणूंक लागलो बरें. ताणें कंप्युटर काडलो, गुगलाचेर गेलो आनी एक्सेल शीट काडलें आनी सगळें ताणें फटाफट करून 1588 तुजे कडेन आहात म्हणूंक लागलो. पळय म्हणूंक लागलो, तो सारकें बरें म्हणूंक लागलो, व्हर आतां. ताणें एक घेतलें आनी गेलो. तो वेताना ताका सांगलें, हांव तर तुका सांगीत तूं कोण तो, तूं म्हाका तें पोत्तून दिशी. म्हणून बरें. तो म्हणूंक लागलो, तूं IT कन्सल्टंट. अरे तूं कहो जाणा काय म्हणूंक लागलो, तूं एक गवंडी हांगसर. वय म्हणूंक लागलो, कित्याक हें आमी शिकलेलें आसा, कित्याक आमकां खूब जाण येवन शिकयतात. तूं एक IT कन्सल्टंट म्हणजे तूं हांगसर आयलोय, हांवें तुका कांय आपोवंक नासलेलो, आयलोय आनी म्हणूंक लागलो तें हांव तुका दाखयतां. हांव जाणो म्हजे कितले पळय आहात त्यो, तुजी म्हाका सांगण्याची गरज नासलेली. आनी तिसरे सुवातेर तूं म्हजो धंदो बिलकूल समजोनाय. बरें म्हणूंक लागलो, तूं सारको हे घे म्हणूंक लागलो. भयणीनो आनी भावनो, आमच्या जिवितान आमी असलेंच भायल्यानूच शो कोत्ता. खरें भितरल्यान आमचें फकत जे गवळी आसात ते जाणत. एक माय पाय, चड करून माय आपल्या भुरग्यांक सारकी वळखता. ती एक गवळीच कशी. गवळी कशें आसलेलें जाणें, जेजूनच आमकां सांगलां. पयले सुवातेर ते प्रत्येकाक नांवान वळखताले. इतलीं मेंढरां आसलेलीं, एक तर तातूंतलें 100 एक सांडलें जाल्यार ताका बाकीच्यांक थंयचोच दवरून ते पोत्तून वचोन ते एकलें पळय हिंचोर सांडलां ताका घेवंक, मागीर तो घेवन येतालो आनी खुशालकायेन सगळ्या जाणांक सांगतालो, म्हजें एक मेंढरू मेळ्ळां म्हणून. पळय कसलो संबंद पळय तो, एकदम लागशिलो, प्रत्येकाक तो वळखता आनी ताचो गूण तो जाणा. दुसरें म्हणजे जेजू म्हणटा, हांव दार. मेंढरांक कशीं दवरतात, एक आडो घालतात बरो उंच, आनी आड्याक थंयसर पळय दारवंटो आसा थंयसर तो न्हिदता. तो सगळ्या जाणांक भितर घेता. आपलीं मेंढरां तो जाणो आनी ती घेतलीं की ना तीं ताका वळखतात. हांव म्हज्यांक वळखता, म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी तो मागीर थंयसर न्हिदता. कोणाच्यान भितर सरोंक जायना. तो तांची राखण कोत्ता. कोण ल्हान गोंयालो जाल्यार ताका धांवडायता तो. ते भाशेन मुशेरेकार तसो करिना. ल्हान गोंयालो पडोन वता, तें कोत्ता तो तांकां राखता आनी सांबाळटा. आनी तिसरें म्हणजे जेजू म्हणटा, हांव म्हजो जीव दितां आमचे पासत, मेंढरां पासत. एक अशें एक दीस रानांत उजो पेटलोलो आनी तो उजो पालयता पळय तो तांच्या वॅनान ते गेल्ले आनी ताणें पळयलें एक थंयसर सुकणें आसा आनी सुकणें सगळें मेलां. तो वचप जालो, एक सुकणें कित्याक उडून वचोंक ना काय म्हणून. तो लागीं गेलो आनी सुकण्याक उखल्लें. सुकण्यांक उखल्लें आनी सकयल 5 धाकटुलीं पिलां आसलेलीं. ताका कळ्ळें हे आवयन आपलो जीव आपल्या पिलां पासत दिलो म्हणून. तेच भाशेन जेजू आमचे पासत आपलो जीव दिता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. हें आमी जाणो जावया आनी जाणो आमी, पूण हे भाशेन आमी एकामेका पासत जावंक जाय. कित्याक लागून? कित्याक पयले सुवातेर
आमी बावतिस्म घेतला न्हय, आमी जेजूच्या एकवटान जियेता, आमी जेजूचे सांदे जावन आसा. तर एक सांदो दुसऱ्या सांद्या पासत वावुरता आनी ताका बरेपण मेळच्याक आपलें जिवीत दिता. आनी तिसरें म्हणजे आमी सगळ्यांनी आमकां कितेंय जालें तर आमी जाणू जावंक जाय, हें हांव आख्खे जेजूची कुडी पासत सोंसतां. ताका लागून जेन्ना आमचेर कसलेंय वायट येता तेन्ना तुमी भिवंक फावना. रोखडेंच तें कसलें वायट आयलें ताका आजीर जायात. उतरांचें, कोन्यांचें वो कसलें वायट आयिल्लें आसा. आमच्या संबंदांनी पुऱ्यान अशें घडटा, सट करून कितें म्हणटा, वायट कोत्ता, वायट जाता, आमकां केन्नाय समजना. आमची थोडी चाली आसतात त्यो आमकां आपल्या फासान धरतात आनी हे भाशेन आमी एकामेकाक दुखयता. असलो वेळ आयलो की ना, हें सगलें आमी आमचे सगळें घडटा तितलें ताका आजीर जावन सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान ते भायर काडात. जेजू 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 म्हणत काबार जाय सोर सुस्कार. आनी हे परी भितर आहा तितलें भायर सोदतलें आनी जेजू आमकां आपलें बरेपण भरून काडटलो. आनी हे परी ताणें आमकां सांगलां, हांव तुमकां परिपूर्ण जिवीत दिवंक आयलां. हेच भाशेन पातक काडून आमकां तो परिपूर्ण जिवीत दितलो आनी ताणें सांगलां ते भाशेन आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. हांव भयणीनो आनी भावनो, विसरो नाकात, न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूक एकवटोन हे भाशेन न्हिदोंक वचात. सगलें भितर आहा तितलें भायर काडात. जेजूचेर दवरलें म्हणटच आमकां बरी जॅम पडटली आनी तो आमकां भितरल्यान घडून हाडटलो. 4, 5, 6, 7, 8 वरां जेजू सगळें हे भाशेन न्हिदेंत सारलीं की ना, उठ्ठना आमी सारकीं फ्रेश आसतल्या, ताजी आसतल्या आनी देवाक उपकारी काळजान ताचें गुणगान गायतलें. हांव उठ्ठना ताका एकवटून उठया. आनी आयज सांगलां आमकां पयले वाचपान, जेजूच्या नांवान सगलें बरेपण घडटा. पयले सुवातेर आमकां पातकांतली सुटका, दुसरे सुवातेर जेजूच्या नांवान कांयच आमकां लागचें ना, तिसरें म्हणजे जेजूच्या नांवान जेजू सारके आमी ओदीक आनी ओदीक जातले. हांव सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. हांव सुस्कार भायर सोडटना जेजू सगळें जेजूक आमी एकवटोन आसा म्हणटच तें सगलें भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया, बरें आनी वायट ताचेर दवरलें म्हणटच तो आमकां निवडून बरें पळय तें ओदीक बरें दितलो, वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो. परिपूर्ण जिवीत आमकां हे भाशेन अणभवंक मेळटलें आनी ते परी आमी जियेतले. हांव खरीं देवाचीं भुरगीं जेजूच्या एकवटान एकामेकाचो आमी मोग करतले. हांव जेजू ही कृपा तुवें आमकां दिलेली आसाय, सदांच तुजे कृपेन रावंक आमकां हे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक बळ दी, गोठाय दी आनी ठामपणी तुका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक आमकां मदत कर. सगलीं आतां आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उचारून आमचें जिवीत देवा त्रित्वेन खोलावया. सत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्पर आमचो गवळी, कांयच आमकां उणें ना. देव गरज तें आनी बरें तें आमकां सदांच दिता. ताच्या उदारपणाचेर पातयेवन आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरुया.
आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोंवल्याची देख दोळ्या मुखार दवरून आपल्या काल आशिल्ले पोजेचो एक खीण घडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलेपणाक लागून पोजेक गायाल करूंक न्हय, पूण बऱ्या सवलती उदेशी तिचे गायाल जाल्ले परिस्थितींक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमी एकाच हिंडाचे वांगडी म्हूण जाणो जावन एकामेकाची परिस्थिती आनी गरज वळखून वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक सोगोट जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे, आयकून घे. आयज दोर्म प्रांतीक पाद्रींचे आकान्नेची गोरां खातीर भेटयल्लो आयतार पाळटना ह्या गोरांतल्यान आमकां जेजू सारके बरे गोंवली मेळून म्हूण आनी ह्या वावराक मजत करूंक आमी उदारपणान फुडाकार घेवन म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आमी देवा मुखार मांडया. आनी चड करून जेन्ना पाद्री आमचे तांचें जिवीत आलता तेन्ना तांकां आमची मदत जाय मागण्याची चड करून आनी समजणी. तर हें आमच्या मनांत धरून सगळी आमची मागणी आतां देवा मुखार मांडया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे, आयकून घे. भोव दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमकां तुज्या पुताच्या हिंडांत मोयपासान राख आनी सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C4, page 29, Asa Jesu, Asa Jesu, C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळाचा तुका वोपून देवा वाणी मनशा मदें संदान करूंक शांती पुरूंक. आसा जेसू, आसा जेसू, तुवेंच दिलो Jesu, asa Jesu, tuveți dilo porcotuso, goltinduca hastitona, maratokam duka bito, sasar soklo upon vorum, noche moka.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी आनी देणी देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेलें अप्रमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी ताचो मोग आमचे जिणेंत निर्फळ जावन कदींच निर्मी नाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काले आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी आत्मेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. कितलींशीं जाणां कोविडाक लागून आनी हेर दुयेंसाक लागून मेलिल्लीं आसा. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरम दोत आनी सर्व काळीन तुका मनवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमचो गवळी आमकां खरेपणी राखता आनी सांबाळटा. आपलो जीव ताणें दिलेलो आसा. तर इतलो मोग ताणें आमकां दाखयल्लो आसा. आमकां ताणें ताचे सवे एकवटायलेलीं आसा. ह्या एकवटान सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी ताणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमच्या काळजांत धरून जेजू सवे आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. D46, page 74. Shelang Kaundar, D46. Sota Santa Shelang Kaundar Moji Moji
जेजूचें मांस आनी परी ताचें रगत आमी शेवलेलें आसा, ताका एकवटून आमी रावया. तो आमच्या आत्म्यांक कुडीक आनी मनाक पिकोवणी हाडटा, बरेपण दिता आनी तो सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा. म्हणून ह्या एकवटान ताचे बरोबर आमी वेळ सारया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. भोव दयाळ बापा, आमीच सदां बऱ्या गवळ्याच्यो शेळयो जावंक आनी तुजे खुशे प्रमाणें हेरांय मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी ओतरेकता. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्णायेन एक कर की मजुरीकारांनी आनी नागोवण्यांनी दुस्पटायतलीं दुसरी मेंढरां आमीच आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो ओळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावयतली. तेन्ना एकूच हिंड आनी एकूच गवळी आसून आमी समेस्त तुका एका ताळ्यान वाखाणटल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. मातसोगत बसात. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जीं कोण हांगसर वावुरतात. जे आमचे फाबियालो हांगसर सदांच हेरा दिसांनी आनी आतांय एकाच मिसाक न्हय पूण 2 मिसांक ते हांगसर वाजयता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या हेरां भागीदारांक जे आमचे बरोबर वावुरतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर मिडिया, फादर लिंडसे लोबो आनी ताचे वांगडी आसात, ते आमकां मदत करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉलंटियर्स हेर आसात, तुमी सगळीं हांगसर येतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितलींशीं जाणां यूट्यूबाचेर आख्ख्या संवसारांत ह्या मिसांत भाग घेतात, तुमकांय देव बरें करूं. तर आमची मिसां हे भाशेन आतां 9:15 मीस आसा आमचे भाशेन, 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आयज म्हूण हितून सगळ्या सेमिनरी पासत मागलेले आसा, तर थंयसर सेमिनरिस्टां आनी तांकां शिकयतात तांचेय पासून आमी मागया. तर ह्या सुमानांत कशीं मिसां आसतलीं, 7 आनी 8 आमची मिसां सदांच आसतात हांगसर. आनी त्या भायर सकाळीं 5 पवित्र भोजन आसता आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसता. तर हें तुमच्यान सगळें ऑफिशियल बेसिलिका ऑफ बॉर्न जेजूस ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक जाता. तुमी पळयतात पूण दुसऱ्यांकूय सांगात, हे भाशेन तांच्यानूय भाग घेवंक जातलो. आमी इगोर्ज बंद करूंक ना, उक्तीच दवरलेली आसा, कित्याक चड लोक येना, कितलोच येता म्हूण न्हय, ताका लागून. दुसरें म्हणजे काजारांय आसात, ही काजारां परून दवरलेलीं. आतां ह्या वर्सा आमी तो दवरिना जाल्यार तांकां बाबड्यांक त्रास जातलो, ताका लागून हांवें दवरला. मायेच्या म्हयन्यान आमी तेर्स करूंक जाय. आमी सगळीं जाणां तेर्स करता, पूण खेरीत भाशेन तुमी तेर्स करात, कित्याक सायबण माय आमचे पासत मागता, सांबाळटा. आयज काल ह्या संवसारांत चडूच जालेलें आसा, आमच्यान तें सांवरांक जायना, पूण ती आमकां मदत करतात. तर आमी यूट्यूबाचेर तुमच्यान सादो
आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योस पळोवंक जातलो, तातूंत भाग घेवंक जातले. सोयर मायाचे हो दीस एकदम म्हत्वाचो, कित्याक सोयर मायाचे 1542 वर्सां गोंयचो साहेब हांगसर पावलो. तर दर 6 तारखेर आमी साहेबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच 200 मिटर पेट्रोल पंपा उपरांत दावे सायडीन एक कपेल आसा, थंयसर आमी मीस भेटयता 10 वरांचेर आमचे भाशेन. सगळीं उबी रावन आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. K11 पेज 144 K11 जोयतीवोन तो जावन येता. Zoitivon to zawn